आमसो सोडून धार मुंगेची द्वारी आयलो संसारी राया सोरा करया नमस्कार नामा नामा पाडो करया पुर्व्याची गाया नामा नामा तारोका गाव्या गिता उल्हासान नामा नामा तारोका करया पुर्व्याची गाया नामा नामा तारोका गाव्या गिता उल्हासान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रात्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकाते बोमोगाच्या भावनो आणि भयणीनो, आज आमी निरपराधी बाळकांचे फेस्त संभ्रमताव. जेजूचो जीव राखचे खातीर ह्या बाळकांनी आपणाचो प्राण सोडिचे पडलो. हेरोदान असलें एक अमानवीय कृत्य करूंक कारण जालो जाल्यार आज एका ना एका रितीन आमचे थंय तो हेरोदो आसा आनी हेरांचो जीव काडचे थंय न्हय कुडीन बगार हेर जायत्या संगतींनी आमी कारण जाता म्हणलें वळखून घेवया. आनी असलें पातक आमी आदारलेलें आसा जाल्यार सांगतच देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा विरोध आदारलेलीं सर पदकां मोतीक हाडून देवालागचें बोगसने मागया. नितळ निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुगण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो बोर अपराध. ह्यापसून बगेवो सदांच अंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू Krista एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आईच्या दिसा निरापराधी बाळकाने रक्त साक्षी जावन आपले जिबेन नाही पूण मरणान तुजी वाकणणी केली. आमी जिबेन उसारता तो भावार्थ जिविताचे सालीन परगटूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वासाप. मोगाच्यानो आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोखूच ना. देवा सोवे आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखान चलताव जाल्यार आमी फटकिरी, कित्याक आमी स्वता प्रमाणे जियेनाव. पूण देव उजवाडांत आसले बरी आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेका एकवटांत आसाव म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सफ पातकांतली नितळ करतलें. आमचें तें पाताक ना म्हूण आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयताव. तोवळ आमचें तें सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सफ खोटेपणांतली नितळ करतलो. आमी पातां करूंक ना म्हूण जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करताव. ताचे उतारी आमचे तें ना जाता. म्हज्या ल्हाना भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हूण हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात न्हय बागार आख्या संवसाराची पातकां. देवाचें उतर हें. पासंतले सुटून गेल्ल्या सुकण्या बरी आमी पासंतली सुटल्या शिकारेच्या पासांतले सुटून गेल्ल्या सुकण्या पोरी आमी पासांतली सुटल्या सर्वेश देव आमचे सभेनातलो जाल्यार इस्रायेल हे भुसान सांगू रागन चडून आमचेर उठले कुर्मने जिवे समकां गिळटे असले हा शिकारी
Surves pura cucu, surves pura cucu, surves pura cucu. Vulu isunya au alkita, utar kaza sabuntu buta, utar tentuce, zawam rutnoce, sasni jivitice. Utar tentuce, zawam rutnoce, sasni jivitice. Hallelujah, service pura cici. Hallelujah, service pura cici. Service pura cici. Service pura cici. Service pura cici. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो मातेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता उदेंतीचे ज्योतिष बाळकाक नामांकन पाटी गेल्ल्या उपरांत सरस्पर असो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परतान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सोरेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत हांव म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. त्या ज्योतिशांनी आपणाक थकयलो म्हूण समजतच हेरोद सगळोच रागान कडकडलो. ज्योतिशांत हांव निगंट करून घेतिल्ल्या वेळार सरी जावन बेतलेमांत आनी भोंवतणी आशिल्ल्या चडूने 2 वर्सांच्या समेस्त चरक्या भुरग्यांक जण धाडून ताणें जिवेशी मारयलें. तवळ पूर्ण जालें एरेमिया प्रवाद्या मरिफात म्हणलें तें. रामांत आयकली एक साद बोब, रुदान आनी कठीण विळाप. राखेल आपल्या भुरग्यां पासत रडताली. ती अंतरली देखून बुजवण घेवंक ती आयकना जाली. देवाचे उतर है क्रिसमसाचें मोदेण्याचें मीस जाल्लें आनी लोक सकड भायर येवन एकामेकाक हॅपी क्रिसमस म्हणून विश करनासलो. पूण हो एक मनीस इगर्जे भितर केल्ल्या त्या गोट्या मुखार बसून कितेंय चिंतें आसा. कांय इमोशनल जाला आसतलें म्हूण चिंतलें. आनी दुसरे दिसा परत्यान मिसाक गेल्ल्या वेळार हो मनीस मिसाच्या पयलें आनी मिसा उपरांत परत्यान गोट्या मुखार आसा. कांय डिस्टर्ब जाला आसतलो अशें चिंतलें. तिसऱ्या दिसाय सेम टायम टेबलाचें मिसाच्या पयलें आनी मिसा उपरांत गोट्या मुखार बसून खाली ध्यान करते आसा. पळया कितें करता हो म्हणून विचारलें. तुका 3 दिसा जावन हांव पळयते आसा, तूं गोट्या मुखार रावन कितें चिंते आसाय, कितें ध्यान करते आसाय. तो म्हणलो, फादर, क्रिसमस असो मिस्तेर येदो व्हरतोगी तो म्हाका आटापकूच जायना. त्या देखून हांव हांगा वगेत बसून ध्यान करता आसतना मोतीक इतलो संतोश जाता की, इतलें समाधान जाता की
आनी ह्या देवान मनशापूत घेवचें तसलें तें एक मिस्तेर म्हाका आटापोवंक जायना तो मिस्तेरच जावन उरता मिस्तेर जाल्यारय एका रितीचो आत्मीक संतोश म्हाका भितरल्यान अनुभव जाता आसा म्हाका भोव न्हू भणिनो तुमी चिंतूंक पुरो हाका इल्ली तकली सोमानांगे म्हण इल्लो सडेल म्हण पूण आमकां इगर्ज माता आशेता की आमी हर एकल्यानी असलें एक काम करूंक जाय म्हण काम करूंक जाय म्हळ्यार आमी हर एकल्यानी वचून गर्दनाच्या गोट्या मुखार बसोवचें म्हण अर्थ न्हय बगार इगर्ज माता क्रिस्मसाचें तशेंच फास्काचें फेस्त न्हय केवल त्या रातीच्या मिसाच्या एका घंट्याक सीमीत करिनासतना आख्खो एक हप्तो हो मिस्तेर आमी नियाळूंक जाय म्हूण आशेता आनी त्या देखून क्रिस्मसा उपरांतल्यो 8 दीस आनी पास्का फेस्ताच्या उपरांतले 8 दीस ते पास्का फेस्ताचे आनी क्रिस्मस फेस्ताचे इंग्लिशांत क्रिस्मस ऑक्टेव आनी इस्टर ऑक्टेव म्हणटा आमी ऑक्टेव म्हळ्यार 8 दीस क्रिस्मसाचो आस्टो आनी पास्काचो आस्टो आनी आमी ह्या दिसांनी ह्या क्रिस्मसाच्या आस्टोवांत आसाव पळय क्रिस्मसा वेळार आमी बरें बरें रांदल्लें न्ही गे आनी तें स्टॉक क्लियर करचें जाल्यार थोडे दीस जाय पडटात रांदल्लें इल्लें चड आसता फेस्त न्ही म्हणून आमी इल्लें चडच रांदता हरशींचें बरें न्ही आनी तें मुग्दीचें जाल्यार 2-3 दीस जाय पडटा स्पेशली दुकरामास आनी आतां क्रिस्मसा दिसच सांजेर रोसू काजर आनी पुरा सुरू जाता तशें म्हणटाना दनपारां फंक्शनाक वचोंक जालें सांजेरी फंक्शनाक वचोंक जालें म्हणटाना रांदल्लें तशेंच फ्रिजान उरता आनी क्रिस्मसाची केकी हाडिल्ल्यो वा कुसवार भाजल्लो वा गिफ्ट दिल्लें हें पुरो सोडोवंक पळयचें जाल्यार इल्लो वेळ लागता घडबिडी केल्यार जायना तशेंच चिंत्या हांगासर थोड्या म्हयन्या आदीं पवित्र जाग्यांक होली लँडाक टूर आयोजन केल्लें आनी तुमी जायतीं जाणां गेल्यांत आसतले आनी तुमचो गेल्ल्यांचो अनुभव कसो आसतलो गे चे हे 8 दिसांनी पळोवन मुग्दोवचे जागे न्ही आनी की एक हप्तो आसलो जाल्यार आनी की बरें आसता न्ही गे म्हळ्यार त्या जाग्यांनी हर संगती हर फातोरू हर विशय जायती चरित्रे आमकां सांगता रोमाक गेल्यात जाल्यार तुमी म्हाका अनुभव जाल्लो आसा थंयसर एकेका फातराक एकेका काट्टोणाक त्या काट्टोणा भितरल्या एकेका खांब्याक एकेका फातराक म्हणले बरी इतली चरित्रे आसा की ती केवल एका दिसान एका हप्त्यान पळोवन मुग्दोवचें न्ही वातिकनाकच तुमी गेल्यात जाल्यार सांपेद्रूची बासलीका आसा 2-3 घंट्यांनी ती पळोवची तसली न्ही वाटिकन म्युजियम आसा तें एक दिसान पळोवचें तसली संगती न्ही ती इतलें पळोवंक आसा गे ते समजूंक जायना एका दिसान आनी आमच्या ह्या अस्कत मोतींत जायना त्या देखून हांवें म्हणचें आसा एखाद्या वेळार तुमी वेतात जाल्यार पयलेंच वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी करून वचा त्या जाग्या विशयी इल्ली समजुणी आपणावन वचा त्या वेळार थंयसर पळोवच्या वस्तूक पळोवच्या संगतीक अर्थ मेळटा नाजाल्यार वेंकोपणां बरोबर गेल्ले बरी वचोचें पळयचें आनी पाटयेचें कांय समजना आग्रा गेल्यात जाल्यार ताजमहालाची सोबाय पळोवन तुमकां असलोच अनुभव जालो आसतलो त्या देखून म्हाका भोव न्ही भयणीनो क्रिस्मसाचो मिस्तेर इतलो उरतो गे जेजू कित्याक जल्मलो जेजू जल्मले उपरांत कितें जालें आनी ताच्या जल्मातावन आमकां कितें फायदो आसा हे सकड मिस्तेर आमी केवल त्या एका घंट्याच्या मिसांत नियाळ करून मुग्दोवचें न्ही त्या देखून इगर्ज माता आशेता की आमी हो मिस्तेर आमच्या चलत्या जिवितांत एटलिस्ट एक हप्तो जियेचे नियाळेचे आनी ताची ग्रेस्तकाय आमी समजून घेवचें म्हण आनी असल्या आस्टोवांत आमी आसाव मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आनी आस्टो एक बरें विशेश आस्टो कित्याक म्हळ्यार हे 8 दीस 25 तारखेर आमी जेजूचें फेस्त संभ्रमलें हॅपी बर्थडे जिजस म्हणून आनी त्या उपरांत दुसऱ्या दिसा कोणाचें फेस्त आसलें ना कोणाचें स्टेफनाचें आनी स्टेफनाचें कालें फेस्त तें ताणें जल्मलें फेस्त गे
ताचें मार्तीरपण. पळया क्रिस्मस जाल्ल्या दुसऱ्याच दिसा थंयसर बर्थडे सेलेब्रेशन, हांगा मोर्नाचो संभ्रम. मोर्नाचो म्हळ्यार तो सर्गी जल्मल्लो संभ्रम, ताचें मार्तीरपण. आनी ताचे उपरांत काल कोणाचें फेस्त जाल्लें? जुवांवचें फेस्त. जुवांवचें फेस्त. जुवांव रगत वारोवन मार्तीर मरोवन जाल्यार तो जेजूच्या मोगांत मार्तीर मेल्लो जावन आसा. आनी आज तिसरे दिसा पळया हांगासर बाळकांचें फेस्त. आनी तुमी वांजेल वाचतना निजाकी नियाळ केल्लो जाल्यार खंडी जावन तुमची आंगाची लोव उबी रावली जाल्यार कांय दुबाव ना. कित्याक म्हळ्यार ल्हानशा बाळकांक केळंबो बेंडिल्ले बरी बेंडून घालचें म्हळ्यार तितलें सामान्य संगत गी मोगाळ भोवून न्ही न्हू. पण ह्या क्रिस्मसाच्या ऑक्टोबरांतच एक कडच्यान जल्म, एक कडच्यान मरण आनी एक कडच्यान मर्डर हें सकड आमकां नियाळोवंक इगर्ज माता अवकाश करून दिता. म्हणटना ह्यो हर संगती जावं पुरो स्टेफनाचें मार्तीरपण, जावं पुरो जुवांवचें फेस्त आनी आज बाळकांचें फेस्त, ह्यो हर संगती जेजूच्या जल्मा विशयंत आमकां थोड्यो तरी विशय दितात आनी नियाळाक गूण चिंतपाक आनीक अवकाश करून दिता मोगाळ भवनो न्ही भयणीनो. आज आमी त्या निरपराधी बाळकांचें फेस्त संभ्रमतांव आनी पवित्र पुस्तकान आमी समजून घेतलेले प्रमाणे हेरोद रायान ज्योतिशांनी येवन म्हणलें जुदेवांचो राय जल्मला खंय आसा गे म्हूण. आनी तो उरल्या ताच्या मनशातावन समजून घेता तो खंय जल्मला म्हूण. आनी उपरांत तो बारी श्रूड, तो बारी चालकी मनीस तो म्हणटा तुमी वसा पयलें आनी उपरांत म्हाका येवन सांगा, कित्याक म्हाकाय वचून नमस्कार करूंक जाय. आनी ताची हिकमत दुसरीच आसली. आनी ते गेल्ले दाडा थंयसर तांकां नेकेत्र आनी एका वाटेन व्हरता. आनी आतां हो बियेतागे म्हाका हांणी मोस केलो, त्या देखून म्हज्या कदेलाक संचिकार आयल्या, त्या देखून आतां ह्या भुरग्याक अशेंच वाडोवंक सोडल्यार जावचें ना म्हणून 2 वर्सां सकयल्या सकयल भुरग्यांक तो जिवेशी मारता. हें जावन आसा आज आमी संभ्रमचें तसलें फेस्त मोगाळ भोवनो न्ही भयणीनो. आतां ह्या बाळकांक रक्त साक्ष म्हणटात. आतां रक्त साक्ष म्हळ्यार स्टेफन आसा थंयसर 26 स्टेफनाचें फेस्त आमी संभ्रमलें. तो एकलो मार्तीर, तो एकलो रक्त साक्षी. रक्त साक्षी म्हण आमी कोणाक म्हणटा? भावार्था खातीर आपणाचें रगत वारोवन जेजूक साक्ष दिल्ल्याक आमी कितें म्हणटा? मार्तीर म्हणटा वा रक्त साक्ष म्हणटा. रगत वारोवन जेजूच्या भावार्थाक साक्ष दिल्लो मनीस. पूण हांगासर ह्या बाळकांनी जेजूक साक्ष दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार ती येदोळी बाळकां, येदोळी ती बाळशीं. तशें म्हणटना जेजू कोण, भावार्थ म्हळ्यार कितें, जेजू खातीर मरचें म्हळ्यार कितें, हें कांय तांकां कळीत ना. पूण जेजू खातीर तांणी आपणाचो प्राण दिल्लो आसा आनी त्या देखून आमी तांकां रक्त साक्षी मार्टर्स म्हणटा. तसल्यांचें फेस्त आज आमी संभ्रमते आसा मोगाळ भवनो न्ही भयणीनो. आतां तुमी विचारूंक पुरो कितलीं जाणां बाळकां थंयसर आसलीं, कितल्या जाणां भुरग्यांक हेरोद रायान जिवेशी मारलें. ह्या विशयंत विविध रितीचे विवर आसात. बायझंटायन लिटर्जी, एका ग्रीक संप्रदाया प्रमाणे ते म्हणटात की 14,000 चेरके भुरगे आसले म्हूण, 14,000. सिरियाची देवस्तुती तांचे प्रकार ते म्हणटात की 64,000 भुरगे थंयसर आसले म्हूण, 64,000. आनी एक अध्ययन सांगता की, स्टडी सांगता की बेतलेम त्या दाळा एक ल्हानशें हळ्ळी जावन आसली, ल्हानशी हळ्ळी. आनी त्या सगळ्या हळ्ळेचो लोकूच कांय 300 जायत. तशें म्हणटना हेरोद रायान जिवेशी मारली बाळकां कांय 6 नाल्यार 7 जावन आसूंक पुरो. बोटांनी मेसचे तसले म्हणून तें अध्ययन सांगता. आतां आमकां कितलीं भुरगीं मेलीं, थंयसर कितलीं आसलीं तें गरजेचें न्ही. तें आमकां समजून कांय फायदो जायना. पूण विशय कितें गे मोगाळ भवनो न्ही भयणीनो, ह्या भुरग्यांनी कित्या खातीर आपणाचो प्राण सोडिचें पडलो आनी हाचे वरवीं आमी कसलें लिसांव शिकयत तें बारीच गरजेचें आमकां. तर मोगाळ भवनो न्ही भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी समजून घेवंक जाय की
ह्या भुरग्यांनी त्या एका बाळशाक राखचे खातीर कित्याक आपणाचो प्राण सोडिचे पडलो. उत्पत्ती पुस्तकान आमी समजून घेता की उजवाड जावं म्हळ्यार उजवाड जालो, दर्यो जावं म्हळ्यार दर्यो जालो. अशें एकाच उतरान ही सगळी सृश्टी रोसूंक साध्य आसल्या त्या देवाक ताच्या एकल्याच पुताक राखचे खातीर ह्या निरापराधी बाळशांनी आपणाचो प्राण सोडिचे पडलो गे. देवाक तितली तकली सोमाना गे. कित्याक असल्या भुरग्यांचें हांगासर मार्तीरपण. भोवनो न्ही भयणीनो, क्रिस्मसाच्या वेळार संभ्रम आसा, कलरफुल, सकडी बारीच आकर्शक दिसता. आनी आमी थोडे पोटी समजून घेता की म्हळ्यार तो जेजू म्हळ्यार कैंगी कडेन जल्मल्लो व्यक्ती म्हूण. पूण हें फेस्त आमकां सांगता की जेजू कैंगी कडेन जल्मल्लो मनीस न्हय, तो जेजू ह्याच संवसारांत जियल्लो जल्मल्लो जेजू. म्हणटना ह्या संवसारांत कितलें बरेंपण आसा की तितलेंच वायट आसा. जेजू जल्मल्लो म्हणटना वा जेजू म्हाका भेटलो म्हणटना थंयसर आशिल्लें सकड मायाक जाता म्हूण न्हय, थंयसर आसतलेंच बऱ्या बेड्या सांगता नाल्योय वाडटलेच. आनी त्या देखून जेजूचो जल्म आमचे मदें जाला देखून ताच्या त्या जल्माच्या कृपेन आनी बेसवान ह्यो सर्व वायट सक्तींचेर आमकां जैत व्हरूंक साध्य आसा. देवान कित्याक अशें केलें आमी सवाल करूंक ना फोव मोगाळ भोवून न्ही भयणीनो. कित्याक देवाच्यो वाटो, देवाची चिंतना विचित्र जावन आसात. पूण एक सत आमकां सांगता की आयची देवस्तुती, देव जावन आसा जिवाचो धनी आनी त्या जिवाचें रक्षण करचें म्हजें आनी तुजें कर्तव्य. देव जावन आसा जिवाचो धनी आनी देवान आमकां हर एकल्याक फुंक्याक दिल्लें तें देणें आनी त्या देण्याचें रक्षण करचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य. तर जिवाचें रक्षण कशें करया? पयल्यान पयलें आमकां कळीत ना गे मोर्न केदाळा येता गे म्हूण. मोर्न केदाळा येता गे म्हूण फाटल्या दिसांनी आमच्याच बोवरांत घडलेलीं थोडीं गणितां आमच्या दोळ्या मुखार रूप आसात. म्हणटना कोणीय मोर्न केदाळा येता म्हणून सांगूंक जायना वा चिंतलेंय ना. औचित्य तें आयलां, फेस्ताच्या आदले दीस आयलां, फेस्ता दिसात आयलां आनी आमकां कळीत ना आमकां केदाळा तें आपोवणें येता गे म्हूण. आनी आज आमी संभ्रम त्या बाळकांचें फेस्त आनी ल्हानशा त्या बाळपणारच तांकां तसलें मरण आयलें, ती त्या मरणाक कारण न्हय जाल्यार. तर मगर भोवून न्ही भयणीनो, आमकां दिल्लें हें जिवीत, आमकां दिल्लो तो जीव आमी जोगासणेन सांबाळचो, ताचें पालन पोशण करचें आनी त्या जिवा मुखांतर देवाक महिमा दिवचें वर्ती जबाबदारी आमकां हर एकल्याक आसा. कशें म्हजो जीव हांवें राखचे, तो सांबाळीचे, तशेंच आनी एकल्याच्या जिवाक हांवें मान, मर्याद आनी गौरव दिवचे. मोगाळ भोवून न्ही भयणीनो, त्या देखून त्या दीस हेरोद रायान ह्या भुरग्यांक जिवेशी मारलें. आज आमचे मदें आमचेच थंय असलो हेरोद ना गे. आमीच सवाल करूंक फावो. त्या दीस हेरोदान एका जाग्यार मात्र, एका घडये मात्र त्या भुरग्यांक जिवेशी मारलें. आज कितलेशे हेरोद न्हय एका गांवांत संवसाराच्या हर कोणशांनी हर घडये म्हणले बरी कितलेशा बाळकांक जिवेशी मारते आसात. गर्भपाता वरवीं जावंक पुरो. गर्भपात म्हणटना आमचें बोट स्त्रिये थंय दाखोवचें आसता. पूण म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, एक गर्भपात करूंक एक स्त्री मात्र कारण गी, दादले कारण नान गी, ही समाज कारण नान गी. तर आमी सवाल करूंक फावो, खंयच्या रितीन ह्या गर्भपाताच्या पातकाक हांव कारण जाता? जावं पुरो प्रत्यक्ष जावन, डिरेक्ट जावं पुरो इनडायरेक्ट जावन, अप्रत्यक्ष जावन. पूण जो कोण ह्या पातकांत मेतेर जाता, ह्या कर्णेन पातक जाता, कर्णेन मेतेर जाता, तो हर एकलो ह्या पातकाक कारण जाता. मोगाळ भोवून न्ही भयणीनो, त्या देखून हांव कारण न्ही, ती कारण म्हणून तिका बोट चाकोवचें गरज ना. पयल्यान पयलें जीव राखचो, जीव सांबाळचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. आनी आज एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल तुमकां सांगता. आज आमच्या हर एकल्याच्या हातांत मोबायल आसा आनी मोबायलार वॉट्सॅप आसा. मगर भोवून न्ही भयणीनो, आज आमी कसले मॅसेज दुसऱ्यांक धाडटे आसा? ती मान राखची गी, जीव राखची गी, वा दुसऱ्यांची मर्याद करची, वा दुसऱ्यांक कन्फ्युजनार घालचें. थोड्या दिसा आदीं एका व्यक्तीन गळपास काडिल्लो दोरयेर, आनी हांव पळयता ही गळपास घेतलेली फोटो मोबायलार पाशार जाते आसा. हांवें त्या मनशाक सांगलें, म्हाका भावा, तुज्याच भावान वा तुज्याच कुटुंबाच्या एकल्या मनशान अशें केल्लें जाल्यार तूं ती दुसऱ्यांक धाडटोय आसली गी.
वा दुसऱ्यांनी कोणीय तुका ती धाडिल्ली जाल्यार ती पळयतना तुका कशें भोगतें आसलें. ताणें जीवघात केला आसतलो तो ताच्या पातकाक कारण जातलो, पूण हांवें तसली फोटो फॉरवर्ड करून कसलो संतोष म्हाका भोगता. एका मनशाचें जीव राखचें, एका मनशाचो गौरव मान सांबाळचें म्हजें कर्तव्य वय की न्ही. फाटल्या दिसांनी आनी एक मॅसेज आयिल्ली आसा, 4 किडण्यो मोलाक आसात म्हणून. मार्केटींत बांगडे मोलाक मेळ्ळेले बरे, हांगासर किडण्यो मोलाक मेळटात. कितलेशे फावटी असल्यो लेख नातल्यो, अर्थ नातल्यो, मूळ नातल्यो, ताळमूळ नातल्यो मॅसेजी आमी धाडटा. ती सतगी तें फोटगी ह्या मॅसेज जावन एका मनशाक बरें जाता की वायट जाता की हें आमी पळोवंक वचना. मुखार भोंवन म्हणून म्हाका आयलें आनी हांवें दुसऱ्यांक धाडचें. ही एक आधुनीक रितीन आमी मनशाचें मान काडचो, जिवाक संचिकार हाडचें, हेरांक कन्फ्युजनार घालचें, कुटुंबांत नासमाधानाक कारण जावचें, समाजान नासमाधानाक कारण जावचें एक पातक जावन आसा मुखार भोंवन म्हणून. तर आज बाळकांचें फेस्त संभ्रमत आसतना पयल्यान पयलें आमी समजून घेवया, आमी हर एकले देवाक लेख दिवंक फावो. आमकां देवान दिल्ल्या जिवाचें आमी कशें पालन पोशण केलां, तशेंच हेरांच्या जिवाक कशें आमी मान मोर्याद दिल्या. आमकां देवान दिल्लें जिवाचें तेणें सांबाळया आनी तो जिवाचो बरो पोस करचे मुखांतर आमी त्या जिवा मुखांतर देवाक मान आनी होगळाप आनी महिमा दिवया. आमेन. मिळून सगळी आढ्या कानी मोखाची बाळकाचे सूर करिया हरपी सगळी जिनी आमची दुर्भोखावणे आसा नी तो आमकां मोरवी स्क्यारी बुडवे खायता ताची कोंटी वियोळ आनी विन्या द्वारी हरपिया सुमरपिया दिलीची आमची हरपिया सुमरपिया भोवन निबडिनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा रक्तान आपणाक साक्षी दिवंक जेजू निरापराधी बाळकांक बिंचून काडली. ह्या सोडवणेच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रक्तान आमचेय अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रावादेने परगटले. उतरां वर्त्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरे गायता. पवित्र पवित्र दळपरांसो सर्वेस पोतू सर्गांनी संसार पुरला तुज्या वैभवान हुन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे ततका जय. हुन सर्गी तुका जय जय.
बाबा करूस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergejuya. Jesu melo, Jesu jiwan saya, Jesu novyam yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्पर अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, लुईस पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितमगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणोत्सव बरो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मी मागता. ओंकार मरी देवाचे माये संगती भगवन जुजोतीचो पती भगवन दरदुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. जिवाचो रक्षण पालन पोषण करचे ते आमची जबाबदारी आमी प्रामाणीकपणान पाळच्याक देवाचो आदार मागून जेजून शिकिल्लें आपोरबायचें मागणें भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. इदारा चोरती पुद्वनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू. मनीस जावचे मुखांतर मनशांनी कशें मनीस जावन जियेजेगी म्हूण आमकां शिकोवंक आयिल्लो. जीव असो धनी ह्या सुमेच्या जिवनाक आपण लाभलेली सुभागी. पूण तुज्या उतरान आमकां बरें करून जेजू तुये आती स्वाग तुका जिवीनंद करूं तुये आमच्या मुखार राया आमच्या काळजात जेजू तुये आती स्वाग तुका जिवीनंद करूं तुये आमच्या मुखार राया. प्रार्थुया. बोमगाळ बापा अजून उलोवंक येनातल्या बाळकांक रक्तान जेजूक साक्ष दिवंक तुवें फोव केलें आनी ताच्या जल्माच्या समयार रक्त साक्षेचो मुकुट सोडून विचित्र मांडवळीन तुवें तांकां पावयलें. तांची परब संभ्रमोवन तुका आमी दिन वस्ताव आनी ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमच्या सडवंदराच्या जिविताचे बर्तेन आमकां सुभाम वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजू बाळकाक मान करूंक ताचे आशिर्वादां जोडूंक ताका अर्गां दिवंक आमी सकट दिंबेर आसा. फाटल्या दिसांनी जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर प्रतीक जावन म्हजे आनी तुजे खातीर तो मनीस जाल्ले खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. आनी तोच जेजू आमकां सदांच ताच्या बाळपणांत सांबाळूं ताची आशिर्वादां आमचेर वतू म्हूण मागया. आमची वैयक्तीक तेसवां कुटुंबाची आमच्या वावुराची आमी जे कोणाक मागतावन बसयलां तांचो जे कोणाक आमच्या मागणेची गरज आसा आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांनी प्रायवंतांचो पयन करतल्यांचो प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आमची इंजिनियरींग भुरगीं परिक्षा बरयतात आसात तांचेर यशस्वी मागया. जे कोणास इंटरव्यूक वेतात तांकां बरें फलितांश मेळूं. आज आनी ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत शेजारा जायतीं फंक्शन आसत ते आसात. रोस काजर करार आनी व्हड म्हूण ही सकट देवाच्या आशिर्वादान भरलेलीं जावं दी. प्रत्येक जावन बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त वेवस्थीत रितीन चलोवन दी. मात्र न्ही ह्या पुणशेताक भेट दिवच्या हर एका भोक्तिकाक दैवीक बेसवां अनुभव जोडून दिवंक अवकाश जावं दी म्हूण मागया. सांगता मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयणेन उलो मारतल्या सकडांक देन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. देवाचो पूत मनीस जालो, 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 देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगाता मागया ए आजा पांच्या जेजू बाळका. जेजू बाळकान आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत वतलेल्या सर्व आशिर्वादांचो उडास काडया आनी सांगाता दिन वाचून मागया. ए भोव उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां बेजोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाचे मोरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून देत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाळूक जेजू नामान तुका, राव तूं आमचे संगी सता. बाळूक जेजू वंदन तुका, आता आनी सदा सर्वदा.